Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. Just imagine. नमस्कार इष्टानो आणि येवकार तुमका जस्ट इमॅजिन या कार्यावळीन आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब. वेलकम टू जस्ट इमॅजिन आणि हांव तुमचो इश्ट परेश परब. अरे तू कोण रे? ही कार्यावळ म्हजी आणि हो स्पेस माझो, तुझो न्ही. तू चुकता मिस्टर तोतया. ही कार्यावळ म्हजी, हो स्पेस म्हजो आणि हो टायमिंग म्हजो. तू कोण तरी भलतोच आयला दिसता एंट्री मारपाक. हे कितें चलना? जस्ट इमॅजिनाचो होस्ट हांगासर आसतना कोणी कार्यावळीन घुसता आणि सुरवात करता. हे हो डुप्लिकेट आणि हो फटींग. हांव रियल ओरिजिनल. हांव इन्चार्ज मरे ह्या कार्यावळीचो, ह्या रस्त्याचो. सॉरी, ह्या कार्यावळीचो हांव इन्चार्ज. आय मीन टू से ही कार्यावळ माझी. आता तू म्हण या प्रोग्रामाक राम राम. तू तुझे घेऊन बस मरे. माझ्या एरिया भितर कित्याक येता? आता 70 एपिसोड जातून आयतो येता हांगा एपिसोड करपाक आणि हांव इतले ते त्रास काडले ते. हांव तो तेन्ना हो खंय आसलो? अरे चांडाळा वच हांगासरलो. ना जाल्यार तुका डिस्क्वॉलिफाय करपाक लायतलो. डिस्क्वॉलिफाय? बरें बरें बरें. म्हज्या शाण्या, म्हज्या गुण्या अशें झगडत रावले म्हणून काय जावपा ना. कितें तरी डिसिजन येवपाक जाय न्हू. हो प्रोग्राम कोणें व्हरपाचो फुडें आनी कोणें ही कार्यावळ फुडें व्हरपाची आनी कोणें ह्या कार्यावळींसून भायर सरपाचें तें आमकां आतां थारावचेंच पडटलें. नाल्यार अशें जावचें ना. हें आमी कितें करया जाणा, आमी काम करया. अशें डिक्टो सिट्युएशन न्हू वास्को येयल्लें रोड इनॉग्रेशनाक. तें सिट्युएशन पळोवया आनी तेजें कितें जालें तें पळोवया आनी तेजेर आमी डिसिजन घेवया. Yes. One minute. Look at it. Look at it. Yes. हे MLA ची एक जबाबदारी जावन आसली. बाबा MLA मिनिस्टर येवचो आसा, बाबा लोकल MLA येवचो आसा जाल्यार रावन आसतना कित्याक स्टार्ट केले? तेणी रावपाक जाय जाल्यार आनी स्टार्ट करूं ना जालें. कित्याक आमकांय जितलो हक आसा तेका हा तितलो म्हाकाय हा. हांव तेका रावतालो ना. आमी केन्ना 1 वर पयलीं करपाचें. आमी रेडी आसले 9 पुसान. म्हाका अजाप दिसली की म्हाजे शेजारी MLA आनी मिनिस्टर आयले म्हूण. कांय न्ही जो गव्हर्मेंटान तो आसा, येवपा जाता. आमकां तरी इन्फॉर्म करपाचें. इंजिनियरा सांगला जाल्यार तेजें कर्तव्य जालें आमकां इन्फॉर्म करपाचें. हांव तेका रावपाचो. परेश, अशें सिट्युएशन मरे हांवें म्हज्या लायफान पळोवंक नासलें. आनी एकाच टायमार 2 आमदार एकाच रस्त्याचें उक्तावण करतात. आतां आमी कितें करुया? आतां ही कार्यावळ फुडें व्हरपाची कोणें? कोणें स्टार्ट करप ही कार्यावळ? परेश, हांव म्हणटा तुका आतां आमी फुडें पळोवया की ह्या क्लॅशाचो, ह्या झगडेचो एंड कसो कितें जालो. दिस इज द लास्ट टायम ऑल्सो वी आर टॉलरेटिंग सच अ थिंग. दुसरे फावटी आमी टॉलरेट करपा ना. हें हांव तुका सांगता. देव बरें करूं म्हणटा. Just imagine. परेश, म्हाका हें पळोवन म्हाका कितें दिसता जाणा की आमच्या भितर कोणें तरी मरे मॉविन जावपाची गरज आसा. सो आय थिंक यू शूड कॅरी ऑन. येस, यू कॅरी ऑन. थँक्यू मिस्टर परेश बाब. हांव जाणा आसलो की ही कार्यावळ तूं म्हाकाच फुडें व्हर म्हणटलो म्हणून. कॅरी ऑन म्हणटलो, फुडें व्हर. आय न्यू इट. अरे कॅरी ऑन म्हणजे तूं वच आतां आणि आय विल कंटिन्यू होस्टिंग दीस प्रोग्राम. तू आणि कॅरी ऑन म्हणजे आपण करून सुद्धा खबर आसलें तूं म्हाका अशेंच म्हणटलो म्हणून. वच म्हणून कितें करूं इश्टानो, वयचेंच पडटलें. वता हांव इश्टानो. बाय बाय. बरें, बाय बाय. चल वच वच. आपूण येयला मदींत घुसला. तू स्क्रोल कर रे. Just imagine. इश्टानो, हांवें केलें तें सारकें न्हू. हेच्या खातीर हांव म्हाजो प्रोग्राम सोडूं? एका परेशा खातीर दुसरो परेश सॅक्रिफायस करतलो न्ही? त्या परस दुसऱ्या प्रकाश वेळिपा खातीर पयलो प्रकाश वेळीप सॅक्रिफायस करतलो अशें दिसता तुमकां? एक्चुली ह्या आठवड्याचो होच प्रश्न आसा आमचो की एका प्रकाश वेळिपा खातीर दुसरो प्रकाश वेळीप सॅक्रिफायस करतलो काय ना. ह्या फावटीच्या आमच्या खाशेल्या भासाभासीन हो प्रश्न आमी डिस्कस केले.
नमस्कार. आणि आयज आमच्या बरोबर एक असे गेस्ट आसात जे मुख्यमंत्र्याचे 13 वर्सां स्वीय सचिव म्हणून काम पळयताले आणि त्यांच्यानी मुख्यमंत्र्यांच्या बऱ्या वायट कामांक त्यांच्यानी लागसून पळयला. सॉरी, मुख्यमंत्र्यांच्या बऱ्या वायट दिसांक त्यांच्यानी लागसून पळयला आणि आता ते स्वतः आपूण इलेक्शनाक उबे रावपाचे आसा. टुडे वी हॅव नन अदर दॅन प्रकाश वेळीप. झिज झिज चाक, झिज झिज चाक, झिज झिज चाक, झिज झिज चाक. प्रकाश बाब, तुम्ही सीएमाचे पयलींचे PA. आमी अशें आयकलां की दर वर्सा CM खंय कसली ना कसली तरी घोशणा करता नव्या वर्साक 1 जानेवारीक. सो ह्या वर्साय 1 जानेवारीक CMची व्हडली घोशणा कितें आसतली म्हणटा तूं? तुम्ही आयकल ते खरें आसा. आनी एक गजाल विचारपाची आसली. CMचो खंय फॉरेन इन्व्हेस्टमेंट इन रिटेल हेका खंय तेंको ना. म्हणजे इनफॅक्ट CMक खंय वॉलमार्ट गोंयान बी येयलेलें नाका. म्हणजे CM म्हणटा कितें, आमकां हांगा स्वीट मार्टात ओपन करपाक जागो ना, वॉलमार्ट आनी खंयचे. बरोबर आसा. बरें, तुवें जेन्ना त्या प्रकाश वेळीपाक सांगलें की तूं केपेंच्यान BJP टिकेटीचेर कॉन्टेस्ट करूंक सोदता, तेन्ना त्या प्रकाश वेळीपान तुका कितें सांगलें? तांचें रिएक्शन म्हणल्यार सदांच केन्ना कितें जर सांगलें जाल्यार हाव ही रिएक्ट्स म्हाज्या चड तुमी जाणात. हे रे, चुकोन तो टीव्हीर येता मरे केन्नाय, आमकां खंय आयकूंक मेळटलें. बरें, तुका त्या प्रकाश वेळीपान कितें सांगलां फायनली? वच काय नाका? राजकीय कारकीर्द किंवा म्हाजी जें फुडलें पावल मारपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जें हांवें तांचे कडेन उतर मांडलें तेन्ना आयज पर्यंत म्हाजी 2 इलेक्शन जालीं तेन्ना म्हाका केन्ना ना म्हूण सांगूं ना. ह्या टायमाक हांव जर फुडें वता जाल्यार ते म्हाका केन्ना फाटीं राव अशें केन्ना सांगपाचें ना आनी सांगलेंय बी ना. राव रे, त्या प्रकाश वेळीपान तुका केपेंच्यान कॉन्टेस्ट करून सांगला तर BJP टिकेटीर, म्हणजे तो प्रकाश वेळीप सॅक्रिफायस करपाक तयार आसा तर? बरें, म्हाका एक सांग, तूं CMा बरोबर 13 वर्सां काम केलें तुवें. कितें शिकलो CMा कडच्यान? नॉट टू रिएक्ट इमिडिएटली. राव रे, पर्रीकर CM आसतना पर्रीकराच्या अंडरूय तुवें PA म्हणून काम केलां. कितें शिकलो पर्रीकरा कडच्यान? तांचे बरोबर काम करता आसतना आवय, CMक सोडटा थंय आसा मरे पर्रीकर. आतां तांच्या बद्दल बी सामकें रिस्पेक्ट बी आतां समजता टिकेट. बरें, तुज्या पॉलिटिकल भवितव्या बद्दल कितें कितें सिरियसली चिंतलां तुवें? न्ही, तुका खबर आहा मरे BJPन कशें कितें चल्लां तें सद्या. श्रीपाद भाऊक सुद्दां टिकेटीक हय ना हय ना हय ना अशें करतात. मागीर तुवें कितें चिंतलां? तुवें जेन्ना पर्रीकराक सांगलें की केपेंची टिकेट म्हाका जाय, BJPची म्हाका जाय, तेन्ना तुका पर्रीकरान कितें सांगलें? हय चल. बरें, तो प्रकाश वेळीप जालो, पर्रीकरूय जालो. आतां तुजो एक्स बॉस CM सदांच मरे म्हणीत आसता 7 वर्साचो पाडो आमी वाचतले, 7 वर्साचो पाडो आमी कॅम्पेनिंगाक वाचतले, 7 वर्साचो पाडो, 7 वर्साचो पाडो. अरे 7 वर्साचो पाडो कितें आतां? गाय बैल रेडो पाडो तसलो काय? 2 के 2 3 के 3 तसलो पाडो? कसलो पाडो काय म्हणटा हांव? बरें, तूच सांग, लास्ट 7 वर्सान CMन कितें बरें केलां आनी कितें वायट केलां? चल, म्हजो डायरेक्ट क्वेश्चन तुका, डायरेक्ट. जें कितें केलां तें दोळ्या मुखार आसा. सो डेफिनेटली जालां तें हांव जालां म्हणीन, आनी जें जालां तें सगळ्या मुखार आसा. तुजें चिंतप सारकें CMा भशेन मरे, पण तुजें उलोवप मातशें आतां रवी नायका भशेन जालें. आसा जालें ना आसा असो तरी. बरें, आतां तुका हांव एक इनडायरेक्टली क्वेश्चन विचारता. ना रे अरे जोक रे, डायरेक्ट क्वेश्चन विचारता. फाल्यां सपोज तूं इलेक्ट जालो आनी तूं आमदार जालो, MLA जालो. बरें, धर MLA जावन तूं मिनिस्टरूय जालो जाल्यार तुजो फाल्यां कितें मायनिंगान बीन मायनिंग बी इंट्रस्टेड आहा तूं, बिजनस बी, काय तूं फक्त प्रजेचीच सेवा करतलो? कितें एक शीत मीठ कित्याक खावया? आयज पयलीं सद्या जें आमकां अचीव करपाक जाय, वी वील अचीव इट फर्स्ट. देन लेटर लायफ टायम अचिवमेंट्स ती मागीर आसात. ओके इश्टानो, पर्रीकर आणि दिगंबर कामतीच्या यांच्या अंडर काम करून तयार झालेले हे रसायन
फुडें फुडें पॉलिटिक्सान कसली कसले फॉर्मुलाज हाडटा आनी कसली कसली रिएक्शनां घडून हाडटले तें आमकां दिसतलेंच. पण तुमच्या सगळ्यांच्या वतीनसून हांव बाब प्रकाश वेळीपाक देव बरें करूं म्हणटा आनी ताका हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा. बाकी तुजें हांसप बरें आसा म्हण मागीर फाल्यां आमदार मंत्री हातूंत प्रजेक रडोवं नाका, याद दवर. Just imagine. इश्टानो, स्पीकर प्रताप सिंग राणेच्या मतदारसंघात जर कोणी वरण करीत जाल्यार आमी कितें म्हणपाचें? पर्यावरण. ओके ओके सॉरी. इश्टानो, तब्बल 40 वर्सां उपरांत पर्ये मतदारसंघात प्रताप सिंग राणे विरुद्ध एक डायरेक्ट उलोवपी, एक्चुअली व्हडल्यान उलोवपी एक आनी खुले आम सभा घेवपी उमेदवार तयार जाला सध्या. आनी उमेदवाराचें नांव आसा विश्वजीत राणे. अशें काचाबूल जायनाकात. विश्वजीत कृष्णराव राणे अशें ह्या उमेदवाराचें नांव आसा. हो विश्वजीत जरी कृष्णराव राणे आसलो तरी तो म्हाका विश्वजीत प्रताप सिंग राणे हाच्या परस वेगळो सो दिसना, स्पेशली तेजे विचार आयकतकूच. टॉईंग. ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे, ऐकावे जनाचे करावे मनाचे. ऐकावे जनाचे आणि ओपोजिशनाचे आणि करावे फक्त आणि फक्त एक्सक्लुझिव्हली मनाचे अशें तो म्हणपाक बी सोदता काय. इट मिन्स कितें सांग, पीपल कीप टेलिंग यू डोंट वॉच डर्टी पिक्चर, क्रिटिक्स एडवायज यू डोंट वॉच डर्टी पिक्चर, पेरंट्स ऑल्सो एडवायज यू डोंट वॉच डर्टी पिक्चर. आणि तूंय म्हणटा यू से दॅट आय विल नॉट वॉच, बट फायनली यू एंड अप वॉचिंग डर्टी पिक्चर ऑन अ पायरेटेड DVD. हेका म्हणटा करावे मनाचे आणि ऐकावे जनाचे. उलाला उलाला. ओके, बाय द वे डर्टी पिक्चर रिलीज जालो 9 तारखेक. पण डर्टी पिक्चर आमकां इफ्फीच्या उक्तावणाकूच पळोवपाक मेळटलो आसलो जर अंबिका सोनीन हय म्हटलेलें जाल्यार. सुपरस्टार शाहरुख खान, he wanted to come in Bermudas for Iffy. He wanted to strip on the stage of Madgaon Ravindra Bhavan. Dirty picture. It does feel a little odd to wear a black suit and roam around in Goa. I asked her, I said, may I come in my Bermudas? She said, no, it won't be befitting. We have a lot of guests to impress and tell them that, this is not. But I'm still wearing my Bermudas. In case you allow me, I'll take them off right. See, the younger girls and Ambika ji are selling, take it off, take it off, take it off, take it off. But just imagine, शाहरुख खान जर खरोच बर्म्युडा चड्डी घालून जर इफ्फी गेल्लेलो जाल्यार कसो दिसतलो आसलो. आमचो स्पेशल इफेक्ट्स करपी जी कारागिरी. अशें म्हणून जाता. आतां गोंयान इफ्फी आसा म्हणून कितें तूं चड्डी घालून उक्तावण करपाक येतलो तर, आनी इफ्फीक चड्डी घालून आनी ह्या मनशाक जर शाहरुख खानाक जर फाल्यां कार्निवालाक आफयत जाल्यार हो आनी कितें घालून येतलो? हो इफ्फीकूच चड्डी घालून येवंक सोदता. शाहरुख खान जे सांगता पळय तें केन्ना शक्य जायना, आनी जें केन्ना शक्य जायना पळय तें शाहरुख खान सांगता. म्हणून डॉन 2, डॉन 3, डॉन 4, डॉन 5 कळ्ळें. इश्टानो, तुम्ही फाटल्या दिसांनी मनमोहन सिंगम आणि त्या तरेचे कितलेशेच पोस्ट फेसबुकार पळयले आसतले. आता ह्या गजालीची खर दखल घेवन युनियन मिनिस्टर फॉर कम्युनिकेशन आणि इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी कपिल सिब्बल कितें म्हणटा की सोशल नेटवर्किंग वेबसायट जे आसा गुगल, फेसबुक हांणी आपल्या कंटेंटाचेर आतां सेन्सरशीप हाडपाची गरज आसा आनी मिनिस्ट्री सामकी स्ट्रिक्ट रावतली ह्या बाबतींत सगळ्या. जेन्ना अख्ख्या जगानसून, तरणाट्या कडसून आनी भारतानसून, गोंयांसून ह्या गजालींक विरोध येवपाक लागलो तेन्ना सिब्बल सर म्हणपालो सॉरी इतले दीस हांव BJPची वेबसायट पळयतालो दिसता. ओके, रॉंग, बॅड जोक. इश्टानो, आमी घेवया हांगा एक बारीकसो विसव, जाल्यार म्हाजे जोक पचके जायत वयतले आनी मेळया ब्रेका उपरांत. Just imagine.